बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जुवाच्या शिव वर्तमानांत आविस्वोरचार वोल्टा जेजून तिका पोलपाल केलो. देवाची देणी कसली ती तुका तर गमलोलें आनी म्हाका इलें पिवंक दिशी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. तो कोण तो तुमी जाणो जावचे खातीर आनी ताचे कडेन मागलोलें मेळचे पासत ह्या मागण्यांत तुमकां सगल्यांक येवकार. मागण्याचो विशय. काळजांतान तांचे ताका चुरचुरे दिसले. मारिया आनी जुजे हो पवित्र कुटुंबाची वांगडी. मागण्यांत सदांच देवाक तीर आनी खालती आसली. हे वरवीं दुसरें सवें काकलुटीन आनी मोगान वागूंक तांकां देवाची कृपा आनी बळ मेळटालें. पवित्र कुटुंब सदांच नेम कायदे प्रमाणे जियेलीं. जुदेवाचे चाली प्रमाणे तीं जेरुसलेमाक वेतालीं आनी देव मंदिराचे कायदे पाळटालीं. पवित्र कुटुंब आपल्या वावरा वरवीं देवाक वाखाणटालें आनी आपलो कुटुंब देवाच्या येवजणे प्रमाणे फुडें व्हरतालीं. पवित्र कुटुंब सृश्टीची आनी सोयबाची काळजी घेवन मोगान जियेलीं. अशे तरेन मागणे वरवीं नेम कायदे पाळून वावरा वरवीं आनी सृश्टीक मान दिवन मोगान जिवंक तीं दुसरें सवें काकलूट दाखयतालीं. हो काकलुटीचो देव तांचे वरवीं ह्या संवसारांत आयलो आनी हे वेळार आमचे मोदें हे उंड्या रुपान हे वेदीचेर आसा. ह्या काकलुटीच्या देवाक आमी बुजूंक आनी आमची मान बागोवन ताका नमस्कार करुया. नमस्काराक गीत गावया R21. Jesu tu लागीं आसाय, Jesu tu फाटल्यान फुडल्यान, Jesu tu म्हजे वाटेर, Jesu tu सगले भोवती, Jesu tu म्हज्या आत्म्यान, Jesu tu मनांत काळजान, ठिकाण कर तुज्या मोगान, सदां म्हाका सांबाळ. Jesu tu म्हजो जीव प्राण,
모습 모제스 프리드비 설가 धर्मदूताच्या तियेसांत अविस्वरीकला वोळ ओटरा. हें आयकून ते ओगे पडले आनी देवाक वाकणून ताणें अशें म्हणलें, म्हणटच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशाकूय देवान दिलां. बापा, तूं आमकां चुरचुऱ्यांचे चुरचुरताय आनी तुजो हुस्को आमचे सवें केन्नाच उणो जायना. तरी आमी आमच्या आवगोड घोडितांनी तुका विसरल्या आनी तुजेर शीण लेगून केला. तूं सासणीक जावन सर्गींच्यो वाचो पोरजेक शिकयल्यो, पूण आमी सर्गीच्या वस्तू विशीं उलोवंक लजेल्या. तुज्या उजवाडान तूं बरें तें विचून काडूंक आमकां आदार दिताय, पूण जायते पावटी आमी सोंपें तें विचलां आनी सर्गीच्या जिविताची वाट चुकल्या. आमकां बोगोस. भोगसणेचें गीत गावया आयत्री. देवासलो आपयस गेला आतां तरी लागीं सरता. पातका वाटो जायत्यो चल्ला आतां तरी परतून येता. जायतीं वर्सां पातकांत भोंवला आतां तरी ओळखून घेता. बाबोयणाचे पातो केला आतां तरी माफी मागता. ल्हान व्हड पातक हांवें केला बोगोस म्हूण हांव आतां मागता. पातक म्हजे भितर रिगला पातका दुखत आतां धरता. पायच्या गोडा परतून येता आनीक सोडून ते वेचना. आयज तुजी काकूट जाता आनीक पातक हांव करचो ना. प्रकाशनीच्या पुस्तकांत 22 वोळ 17.
ह्या उतरांनी सोर्वेस्पोर सोर पदवीदार देव तूं आसाय आनी तूं आसलोय. तुजी व्हड पदवी तुज्या हातान तुवें घेतल्याय देखून आनी तूं राज चलोवंक लागलोय देखून तुका आमी दिनवासता. आपल्या पुता जेजू वरवीं आपली कृपा आपली मोहिमा आनी चुचुरेचे खालीच बापान आमकां फावो केला. ताची मोहिमा आमी किर्तून दोयेन ताणें अशें केलां देखून ताका सासणाक दिनवास. जेजू सोवें ताच्या रोगतान देवान आमची सोडवण केली. आमची पातकां भोगसून सोडयलीं. कितली व्हडती देव प्रिती, कितली ग्रेस ताची कृपा देखून ताका सासणाक दिनवास. ताची बुद्धीक थाव ना, शीम ना. सुबापोणा आपली दया आपली कृपा आमचेर ओतयली. अशी आपली गुपीत येवजण ताणें आमकां उक्ती केली देखून ताका सासणाक दिनवास. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवाक दिनवासुया. दिनवासणेचें गीत गावया. आर्कां तुका, स्तुती तुका. Jesu, tu mozorai. Jesu, tu's makasai. Alleluia, Jesu, tu mozorai. Jesu, tu's makasai. Alleluia, Jesu, tu mozo Deus. Jesu, tu mozo Deus. Arca tuca, stuti tuca.
Gesù, tu mo Gesù, Gesù, tu mo jivat, harga tuka, stuti tuka, harga tuka, stuti tuka. Gesù, tu most voice, Gesù, tu merchandise, Alleluia, Gesù, tu most voice, Gesù, tu merchandise, harga tuka, stuti tuka, harga tuka, stuti tuka. Alleluia, 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 Gesù, Alleluia, 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 Gesù, Alleluia, 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 Alleluia. जेजूच्या मिसावान भागीदार जावं जें कितें ताणें शिकयलां आनी घडलां तें खोलायेन पारखून येवंक जेजूक सांगूंक सोदताले. शिसांक जेजू विसो घेवंक आग्रो करता जाल्यार आनीक पुस्कळ लोक जेजूशी येता तें पळोवन जेजू चुरचुरता आनी शिकोवन दिवंक लागता. तें मार्कूच्या शिव वर्तमानांत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. चितान देवाचें उतर आयकुया. उबी रावुया. मार्कूचें शिव वर्तमान 20 वर्सो वोळ 30:4 ते 40:4. आनी होड्यांतलो भायर सरतना जेजून एक व्हडली उरपोंच देखली आनी गवळी नाचलोल्या शेंड्यां परी आसली देखून काळजांतान तांचे ताका चुरचुरे दिसले आनी सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. चड उशीर जाल्लो म्हूण पळोवन ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, ही सुवात एकसुरी आनी जोबोर उशीर जालो. भोंवतणीच्या मळ्यांनी आनी ग्रामांनी वचून
आपणाक जेवण खावूंक विकते घेवचे खातीर तांकां धाड. आनी पोलती पाडून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी ताणें म्हणलें, तर वचून 200 दिनाराचे उंडे विकते घेवंक आमी तांकां खावंक दिवचें कितें? आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून तांणी सांगलें, 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो. सगल्यांक जोम्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात म्हूण ताणें तांकां फर्मायलें. म्हणटच ती शेंबोरांच्या आनी 50 जोम्यांनी कुशीन बसलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो हातांत घेवन आनी सर्गार दोळे उबारून देवाक दिनवासलो. मागीर उंडे मोडले आनी ते लोकांक वांटूंक तो ते शिसां कडेन दीत आसलो. तशेंच 2 मासळ्यो ताणें सगल्यांक वांटल्यो. सगलीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. उंड्याचे आनी मासळ्याचे उरलोले कुडके तुकडे एकठांय करून ताणें 12 पांटल्यो भरल्यो. उंडे केल्ले तेच दादलेच 5000 आसले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. मार्कूच्या शिव वर्तमानाचो एक मुखेल हेतू म्हणल्यार देवाचें राज. ह्या आयच्या वाचपान जेजू ह्या देवाच्या राजाची उक्तावणी करता म्हूण कळयता. हातूंत जेजू बरो गवळी जो आपल्या हिंडाक दोयाळायेन केल्ल्या ओचोऱ्यांनी उद्देशीं आनी शिकोवणे उद्देशीं देवाचें राज बांदतलो म्हूण सिद्ध जाता. देखून आपल्या शिसांक आपलो अधिकार दिवन ग्रामांनी धाडलोले ते आतां परत येवन आपणें जें केलां आनी आयकलां तितलें जेजूक कळीत करूंक सोदताले. तेन्ना तांकां विसवाची गरज आसा म्हूण वळखून जेजू तांकां एक सुरे सुवातेर वचूंक फर्मायता. पूण ते सुवातेर पावचे आदीं एक व्हड उरपण जेजून देखली आनी गवळी नाचलोले शेड्या पोरी ती आसली. देखून तांकां चुरचुरता आनी शिकोवन दिवंक लागता. एके भाशेन जेजू आपल्या शिसांक बरे गवळी करता आनी शिव वर्तमानाचे परगोडणार करता. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू 2 करण्यो करता. त्यो आमी पळयतात. पयले सुवातेर जेजू काळजांत तावन लोकांचे चुरचुरे दिसले आनी ताणें तांकां देवाचें उतर शिकयलें. आनी दुसरे सुवातेर ताणें तांकां दादोशी जायसर जेवण दिलें. आयज जेजू आमकां
कितें शिकयता. दुसऱ्या पासत हांवें कितेंय करूंक सोदता जाल्यार पयले सुवातेर म्हाकाच दुसऱ्याचे चुरचुरे दिसूंक जाय. आनीक हो आमकां जायते फावटी दुसऱ्याचे चुरचुरे दिसून आमी तांकां बूद आनी बरें उतर दिता, पूण ताचे खरे गरजेक पावूंक चुकता. मातेवाच्या शिव वर्तमानान 25वी ओळ 20 ओळ 42. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवूंक वाडले ना. हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवूंक दिलें ना. वाटसूर कसो आयलो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना. विंगलो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना. पिडेंत आनी बोणकोणींत पडलोलो पूण तुमी म्हाका भेट दिली ना. तर दुसऱ्याची खरी गरज कितें? जांकां भूक लागल्या तांकां बरें उतर आनी शिकोण दिवचे बदलेक जेवणाची गरज. जी विंगळी भोंवतात तांकां कपड्याची गरज. जी पिडेन कश्टवतात तांकां वखदाची आनी सेवेची गरज. जी निराशी आनी एकसुरी जाल्यान तांकां इल्लोसो वेळ दिवची गरज. जी गोरीबकायेन चिड्डोल्यान तांकां दुडवांची गरज. अशें केल्यार देव आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालतलो. जेजून उतरां आनी कोरण्यो एकाच बरोबर करून दाखयल्यो. आयज आमकांय जेजू उलो करता. ताचे खरे पाटलावदार आमी जावं. दुसऱ्याचे खरे चुरचुरे करूं आनी आमचे लागीं घडटा तो आदार दिवूं. बोरवंशाचे जेजू क्रिस्ताचो मोग दुसऱ्यांक परगटूं. गीत गावया B4. जेजू तुझी उतरां काळजाचो संतोष. जेजू तुझी उतरां दोळ्याचो उजवाड. जेजू तुझी उतरां जिणेचो विस्वास. जेजू तुझी उतरां तानेल्याक उदक. जेजू तुझी उतरां भुकेल्यांक जेवण.
जेसूस तुजी उतरां मेलोल्यांक जिवीत जेसूस तुजी उतरां रडटल्यांक बुजवण जेसूस तुजी उतरां अपराध्यांक माफी जेसूस तुजी उतरां गुलामाक सुटका. दुसऱ्याचे चुचुरे करून तांकां उतरां आनी कोरण्याचो आदार दिवंक आमकां ह्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा मागुया. मागण्याचो जबाब जेजू दुसऱ्याचे चुचुरे करूंक आनी बरे गवळी जावंक आमकां कृपा दी बापा. जबाब जेजू दुसऱ्याचे चुचुरे करून आमी बरे गवळी जावंक आमकां कृपा दी. आमच्या आत्मीक बरे गवळ्यांनी आपल्या हिंडाची राखण करतना तांकां उतरां आनी कोरण्याचो फाटिंबो आनी उक्तेजन दिवंक तांकां कृपा मागुया. जबाब जेजू दुसऱ्याचे चुरचुरे करून आमी बरे गवळी जावंक आमकां कृपा दी. सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपले पोरजेस सवे आसलोली जबाबदारी ओळखून जिविताचो प्रचार करूंक आसात ते बरे उपाय ताणें पोरजेक उक्ते करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब जेजू दुसऱ्याचे चुरचुरे करून आमी बरे गवळी जावंक आमकां कृपा दी. आमकां सगल्यांक आमच्या उतरां आनी कोरण्यां वरवीं दुसऱ्याची खरी गरज कितें वळखून घेवंक तांकां आदार दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जबाब जेजू दुसऱ्याचे चुरचुरे करून आमी बरे गवळी जावंक आमकां कृपा दी. आमकां सगल्यांक दुसऱ्याचे चुरचुरे दिसतले कालीज दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब जेजू दुसऱ्याचे चुरचुरे करून आमी बरे गवळी जावंक आमकां कृपा दी. आमी समाजान जायतीं आमचीं भावां भयणां दुसऱ्याचे बरेपण चिंतून आपले जिवीत तांचे पासत खर्चितात तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब जेजू दुसऱ्याचे चुरचुरे करून आमी बरे गवळी जावंक आमकां कृपा दी. जेजून आपल्या बापाचें बोळ घेवन आपलें जिवीत जियेलो. ताचे सारकेली आमी जिवितांत जावंक आमच्या सर्गीच्या मोगाळ बापाक उलो मारुया आनी जेजून शिकयलेले मागणें बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी गोची स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताणणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.